कॉन्फिडंट जिखलेलो आसा, कशें पळयता विक्ट्री तुमी? आज आमचे सेंट लॉरेन्स कॉन्स्टिट्युन्सीचो बाब दाकू मडकयकार आमचो बीजेपीचो कॅन्डिडेट जिखलो. तेणी रिकावंटींग मागलेले ऑलरेडी 200 क्रॉस समथींग 200 क्रॉस आमी हे लिडींग आसात. तेणी आतां मागला म्हण तेणी दिवचें पडलें तांकां, पूण आमी जिखले म्हणटच हांव सगल्यांक आमच्या सेंट लॉरेन्स कॉन्स्टिट्युन्सीच्या सगल्या वोटर्सांक, सगल्यांक वेल विशर्सांक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेणी आमचेर विस्वास दवरलो बीजेपीच्या कॅन्डिडेटीचेर आनी तो बीजेपी कॅन्डिडेट आयज आमचो जैतिवंत जालो. सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जे आमी पार्टीचे वर्कर आसले, बरें काम आमी सगल्यांनी केलें. तेच बरोबर आमचे बरोबर सेंट लॉरेन्स विलेज पंचायतीचे सगळे मेंबर्स, सगळे पंचायत मेंबर्स जावं गोवेल्ल्याचे मेंबर्स, नेवरांचे मेंबर्स, दोंगरीचे मेंबर्स, विलेज पंचायत जावं करंबली सगल्यांनी एकठांय रावन आनी लोकलाच्या बरोबर रावन काम केलें म्हूण हांव आनीक फावट तांकां देव बरें करूं म्हणटा, शेबासकी दिता. आनी अशेंच सगल्यांनी एकठांय रावन फुडें जें आमचें इलेक्शन येवपाचें आसा, असेंब्ली इलेक्शन, ते आमी सगळे बरोबर रावन काम करतले म्हूण म्हाका तेंची आशा आसा. विक्ट्री मार्जीन चड आनीक एक्स्ट्रा वयर जावपाक जाय आसली तुमकां दिसता? जावपाक जाय आसली पूण ती जावंक ना. पूण हेजेर आमी बसून डिस्कशन करतलीं कित्याक कितें प्रॉब्लेम जालेलें आसा तें. पूण कांय भिवपाची गरज ना, भिवपाचीच गरज ना. हेज्या फुडें आमचे बीजेपी जी आमी सरकार आसा बरे भाशेन असेंब्ली इलेक्शनाकूय जैतिवंत जातले. ओके. आनी 8-9 म्हयने उरले आनी मागीर असेंब्ली इलेक्शन्स आसा. सो ही विक्ट्री पळयत जाल्यार ती असेंब्ली इलेक्शनाचें कशें पळयता तुमी? कांय प्रॉब्लेम ना. डेव्हलपमेंट आमचें जावपाक जाय. चडशे लोक डेव्हलपमेंटाचेर रावलेले आसात. खुबशें डेव्हलपमेंट जातलें, हातूंत दुबाव ना. हे 9 म्हयन्याक तुमी सांतांद्री मतदारसंघात कितलें डेव्हलपमेंट जातलें तेजेर सगळें आमचो रिजल्ट आसतलो. जे फाटल्या दिसांनी जे इश्यूज जाल्या पळय तेजो इफेक्ट बाकी कितें जाला? ते इश्यूवाचेर कांय इफेक्ट ना. गव्हर्मेंटान सांगलेलें आसा कितेंय तरी प्रॉब्लेम आसा लोकांक घेवन बरोबर काम करतले म्हण. हातूंत कांय दुबावच ना.